मुख्यमंत्री म्हणून पुराय सगळ्या मतदारसंघांनी विजीट करपाचो निर्णय हांवें घेतला आनी ताका आयच्यान सालिगांव मतदारसंघांतल्यान सुरवात केल्या. हे सुरवात करता आसतना बरीचशी कामां जी इनॉग्रेट करपाची, फावंडेशन स्टोन घालपाची किंवा थोडी कामां जी प्लॅन आसलेली कामां फाटीं उरल्या ताका खंय तरी एक्सपडायट करप. त्या खातीर म्हाज्या बरोबर म्हणजे विविध खात्याचे लोकूय म्हाज्या बरोबर आसता. म्हणून तुमी पळयला की हांगासर विरोधी आमदार आसलो जाल्यार तोय सकाळच्यान म्हाज्या बरोबर आसा. त्या खातीर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट हें करता आसतना तेची ह्युमन डेवलपमेंटूय बी लोकांक मेळप, लोकांच्यो समस्या जाणून घेवप. म्हणजे पयल्या हाफात अशा पद्दतीची विविध गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्यार दुसऱ्या हाफात वेगवेगळ्या पंचायतींनी भेटी दिवन थंयसरल्या लोकांच्यो समस्या, गाराणे हें सगळें आयकून घेवप. जेणे करून हांव जें म्हणटा सदोदीत तेजेन अंत्योदय तत्वाचेर आमचें सरकार चलता. त्याच अंत्योदय तत्वाचेर फुडें व्हरपा खातीर हो सुरू केल्लो म्हजो प्रोग्राम आसा. ह्या निमित्तान हांव गोंयांतल्या साबार सगळ्या मतदारसंघांनी सगळ्या लोकांक ह्या निमित्तान मेळटा. सर तुमचो 22 जो टार्गेट आहा पळय हांवें म्हाज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा आनी ते तेजेर एक्सप्लेनेशन दिता. जालें.